सडनली आमकां न्यूज येयली. म्हाजो वन ऑफ माय फ्रेंड हांगा रावता, तेणें सडनली म्हळ्ळें हांगाचें घर मोडटा आपलें. आमकां कांय नोटिफिकेशन बीन कांयच येवना. पयलीं आनी एकदां येयल्लें म्हणून. बट ते कितें म्हणटा, एटलिस्ट आमकां एक स्मॉलशें एक नोटिफिकेशन येवंक जाय. ही आतां घरां आतांची न्ही, काल पळय अशें बांदलेली न्ही. ही ऑलमोस्ट नाव 30 years जाल्ले हांवें. 30 years तेन्ना बांदता तेन्ना कित्याक ऑब्जेक्शन हाडूंक ना. आतां कित्याक येयला? तुमी ह्याच एरियाक कितें टार्गेट करपाचें? दे आर लॉट्स ऑफ ओपन एरिया. थंय कित्याक वचना? ओपन एरिया आहा पळय थंय तुमचें कित्याक बिझनेस कितें करपाचो करा न्ही. आनी सेकंड थिंग वॉट दॅट पर्सन शोड मी, दीस अ PTC's नंबर 114 तांकां ऑर्डर गावला पळय. बट ही एरिया पडटा ती 113. ओन्ली थिंग तेंची मिस्टेक कितें जाली, तेमी अपिलाक वचना. दॅट इज देयर मिस्टेक, अपिलाक वचना म्हणून. बट तेंच्या ऑर्डर एज अ ऑर्डर 114 तांकां डिमॉलिशनाक आहा. बट दीस एरिया फॉल्स अंडर 113. आमी सगळे यूथ आनी येवपाचे आसलेले यूथ, बट सम खंय तर कामाक गेले म्हणून ते येवना आसले. सो आमी ही कशीच घरां मोडपाक येवपाना. हो एमपीटीचो कंपाउंडाच्या भायर म्युन्सिपालिटी हो कंपाउंड हे तेंचे रेल सुद्धा कोणी हात लावना काय ना करून. तुम्ही भितर ते सायडीसून आसा. एक पावळी सुद्धा पडना तेंचे. पूण तो एमपीटी म्हणटा तेंची जागा वयता. कितले वर्ष जाली तुम्ही? आम्ही आता कितले वर्ष जाली ते 32 वर्सां जाली आमी हांगासर रावता. 32 वर्ष. Suddenly coming to demolition, it's a surprising. And how you can prove that this area falls under this empty area on the? So we just wanted to see the papers, which they are not ready to show. So किती घरां आणि कितें? It's almost 4 घरां आहा. 4 घरां आहा ती ऑलमोस्ट. लास्ट टाइम सुद्धा सेम हाडलेलो. बट एटलीस्ट तुमी हेच्या पयलीं कितें नोटिफिकेशन दिवंक जाय. व्हेरी सिंपल इन दॅट. वयतली खंय आतां जाणटी बिणटी जे बरी ना ती खंय वयतली? त्या घराचेर तूं कशें दिसतालें? हय ते 2016 ते जाले मान्य करता. एटलीस्ट तुमी आपया तांकां समजया न्ही. अशें शाम न्हू तुमी डायरेक्ट येता डिमॉलिशन. तुमी कितें आनी खंय जागे पयलें तांकां न्हू. म्हाका सांग तुमची ऑर्डर मान्य करता बट तांकां प्रूव करून दाखया तुमी. वो तुमच्या एरियान पडटा म्हणून. तेमी म्हणटा हे सर्वे नंबर सेपरेट आहा म्हणटा तो. हय रे तांकां आपया न्ही तुमी डायरेक्ट डिमॉलिशनाक वयता म्हटल्यार आपया आनी सोल्युशन घ्या आनी खंय कितें करपा जाय ते. खाली कर म्हणून सांगलेले फेब्रुवारीन. तेन्ना तुम्ही हे करून आमी हे करून आमचे मनीस आसा सामान काडटा. तुजें हांवें म्हणल्यार आमचो कोण ना घराकडे. आमचे मनीस आसा सामान काडटात आनी भायर दवरतात आनी आमी हें मारतात. हांवें म्हणलें की सांगू आतां कोण ना आनी हांव कितें करूं आनी कितें हें करूं. म्हाका काळीच बी म्हज्या कलकलूंक लागलें हें करून. म्हणून हें करून मागीर हे कोण येयले हें केलें म्हणून हांव हें करना. म्हाज्या काळीच बी करतात. ताका सांगलें आमकां खंय तरी दिया. मागीर ते आमी खाली करतात. कितें आसा आमचे कडेन आसल्यार आमी रावतली अशें हांगासर. आमी रावचे नाशिल्ली. आमकां कितें हें ना असले कलकले आनी हें करून आमचे कडेन ना म्हणून आमी रावले हांगासर. ना हो कंपाउंड एमपीटीचो. हो एमपीटीचो कंपाउंडाच्या भायर म्युन्सिपालिटी हो कंपाउंड हे तेंचे रेल सुद्धा कोणी हात लावना काय ना करून. म्हाका पावता म्हणल्यार फक्त न्यूज येयली. अशें ती एकटीच आसलेली घरांत. आई एकटीच आसलेली कोण ना घरांत. आमकां डेलीच्या टायमार बाजारांत गेलो. ती भिली म्हणटकच तिका सांगलें कितें काय म्हणल्यार तुमकां 6 महिने पयलीं सांगलेलें तुमी घरा खाली आजून तुमी खाली करनाका म्हणून. पळय सीएमान इन्शुरन्स दिला ना. जो पर्यंत रिहॅबिलिट करना तो पर्यंत तुम्ही डॅमेज करपाचें ना म्हणून. रिहॅबिलिट तरी करा म्हणून सीएमान उतार दिले. खाली करतात पयलीं खंय तरी अरेंजमेंट करात मागीर खाली करून आमी खाली करता म्हणटा. आमी ना म्हणना पण जागो दियात न्ही खंय तरी आसात ते जाग्यान दियात. 2दा सीएम येवन गेलो सगळें हें जावन जालें तरी कोण हें करिना. कितें तरी करूंक जाय आसलें तेणें येवन तेन्ना सीएम येवन 2दा आपूण पळयता तुमच्या सगळ्या जाग्यार घालता म्हणून सांगून गेलो. मागीर तेचेर कांय नको. कितें जातलें पळय ती जाणटी तो कोण तरी भायर सरपाच्या लायकीचीच ना ती. तारीवाड्याची थोडीशी घरां आसा जेंकां 6-7 महिने पयलीं बीन कितें डेमोलिशनाचे हे येयल्ले. सो सर येवन MLA येवन सीएमा कडसून एश्युरन्स घेतलेले की जो पर्यंत हेंकां रिहॅबिलिट करना तो पर्यंत हेंचे डेमोलिश करचे ना म्हणून. सो सीएमान एश्युरन्स दिल्लेले आनी तेजेर आतां हांव कितें उलो आनी आतां परत आयज कितें म्हणल्यार डेमोलिशनाचे हे येयला. सो चालू आसा आमचें उलोवप सीएमा कडेन. आनी पळोवंक गेल्यार MPT म्हणटा ते तुमीच पळयात धाकटोसो स्ट्रेस आसा. या धाकट्याशा स्ट्रेसान जर व्हडलोसो प्रोजेक्ट येवंक शकना. सो इतली घाई कित्याक हांगा कितें करपाक डेमोलिशन करपाचें.
सो लोकांकूय टायम जाय जर रिहॅबिलिट करता जाल्यार आमकां बी थोडो टायम जाय पडटलो. सो खाली करना हे करना कितें तरी सॉल्युशन काडूंक शकता न्हू. सो मातसो आमकां बीन टायम जाय. सो हे घाईन करता ते हे डिसिजन अशें दिसता म्हाका. MPA कडेन पळोवंक गेल्यार MPA असो म्हणटा की सगळोच जागो आपलो म्हणटा, जितलो सडो आसा सगळोच आपलो म्हणटा. खुबशे जागे आसा जे अनयूज आसा. जर तांकां कितें अर्जंटली कितें करपाक जाय ते सुद्दां ते यूज करूंक शकता. वाय ओनली दीस प्लेस. आमकां बीन क्वेश्चन पडटा की वाय ओनली दीस प्लेस. आमकां फोन येयलो. सो सराकूय खबर नासलेली. सराक हांवें फोन केल्लो आनी हांगाच्या लोकल्सांनी फोन केल्लो की अशें चल्लां म्हणून. सो इमिजिएटली सरान CMाक कॉन्टॅक्ट केले. सो CMा कडेन उलोवप चालू आसा. सो देवा कडेन मागता सगळें सारकें जावचें म्हणून.